आज जे पळोवपाक मेळ्ळें तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की गोंयच्या लोकान एक मोठी मिस्टेक केली हांचेर विश्वास दवरून. हे काँग्रेसवाल्यांक हे काँग्रेसमॅन पळय म्हणटा अशे काँग्रेसमॅन आज कोणूच ना, हे सगळे सेल्फिश मॅन. आनी तांची कॉमन ट्रेट म्हणल्यार हे सगळे लुटेर आहेत. हे सगळे लुटपाक आयिल्ले. तांकां दुसरें कांयच पडोंक ना. तांकां वोटरांचें पडोंक ना, तांकां इश्यूज तेंचे लोकल इश्यूज जावं स्टेटीचे कितें विशय तांचेर कांयच पडोंक ना. तांकां फक्त सत्ता आनी तांकां जाय पयशे. हे आज सिद्ध जालें. बी टीम म्हणून आतां फाटीं 2 म्हयने सुद्दां जावंक ना. आम आदमी पार्टीक बी टीम म्हणीत आयिल्ले. हेच प्रचार करता आसतना मिटिंग्यो जाता आसतना बी टीम आमकां म्हणटाले. आज आमी सांगला ते भाशेन हो पडदो उगडलो आनी बी टीम खरी बी टीम कोण ते आज दिश्टी पडले लोकांक. तर आतां लोकांक कितें करपाचें हो आतां प्रश्न लोकां मुखार आसतलो. आम आदमी पार्टी कितेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां एक इफेक्टीव ऑपोजिशन सारके विशय घेत रावतले. बीजेपीचो प्रयत्न जो आसा की ऑपोजिशन म्हणटा तें उरोवंकूच जायना. 40 जाल्यार 40 तांचे आमदार आसचे अशें तांकां दिसता. कित्याक तांकां खबर आसा बीजेपी कडेन पयशे आसा आनी हांकां खबर आसा की हे वस्तू म्हणून हे काँग्रेसवाले जे गेल्यात आनी पयलीं BMGंतल्यान ते 2 गेल्ले ह्यो वस्तू अशे पयशे दिले तांकां विकते घेवपाक जाता. हे MLA न्हय आनी हे मनीसय न्हय आनी हे कोणूच न्हय. हांकां फक्त दिसता ते पयशे आनी हांकां जाय फक्त सत्ता. सांगताली बीजेपी वी आर पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून. डिफरन्स उरलें कितें? तुमी सगळे काँग्रेसीचे नाका आशिल्ले लोकांक घेतले भितर आनी डिफरन्स तें उरोकूच ना. दुसरें म्हणल्यार हे जे MLA 10 जाण सोडून गेले आनी बीजेपीक जॉयन जाले जाल्यार तुमकां मोरली हें कांय उरना, काळजान कांयच उरना की तुमी वोट घेतला काँग्रेसीच्या पार्टीचे बसून आनी आतां तुमी उडयो मारतात आनी वतात बीजेपीन. मागीर तुमकां मोरल कांयच उरूना.